असेंब्ली येणारी असेंब्लीचे सेशन आसा ते 3 दिसांचे सेशन आसा म्हणून आयकता आमी. गेली जवळ जवळ 2 वर्सां जाली भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हो गोंयच्या आमच्या असंख्य लोकांची ही फसवणूक करता. तितूनसून आयज गोंयचे प्रश्न जे आयज निर्माण जाल्लेले आसा, विधानसभा म्हणटकूच जे कालावधीक 5 वर्सांचे कालावधीक जे आमदार निवडून दितात आमी ते 5 वर्सांचे आसतात. आमकां अशें म्हणपाचें आसा आनी अशें दिसता की जे MLA ते निवडून दितात ते 5 वर्सां हे कित्याक लागून दिता. गोंयच्या राज्यांत 40 मतदारसंघ आसा. 40 मतदारसंघाचे MLA जे आसा न्हू हेचे प्रत्येकाचे प्रश्न हे प्रत्येक MLA हे सोडोवपाचे आसता. आयज तेंचे कडेन फक्त 2 दीस टायम आहा. एक दीस वयतलो असो आमची गव्हर्नर येतली आनी स्पीच दितली आनी दुसरे दिसा ते आमचे परत क्वेश्चन हार्स स्टार्ट जातले. ते 40 मतदारसंघाचे एका मतदारसंघात कमीत कमी एक अर्दो दीस तरी मेळपाचे अशें आमी गृहीत धरूंक जाय आनी कमीत कमी 1 वर्स 1 म्हयनो तरी ही विधानसभा चलपाचे अशें सेशन काळ चलपाचें आसता. पूण आयज भारतीय जनता पार्टीची सरकार गेली 2 वर्सां जाली. भारतीय जनता पार्टी गोंयचे लोकांचे असंख्य हे करता, प्रश्न निर्माण करता आनी टाळाटाळ करता. जो विधानसभेत सभापती आनी उपसभापती आसता तेंच्यांनी सभापतीन ही असेंब्ली सांबाळपाची आसता आनी आयज सीएम ना म्हणटकूच ते म्हणटा कितें 3 दिसूच फक्त चलतली. गोंयच्या लोकांचे प्रश्न सोडयनात ते, फक्त टायम पास करतात. फक्त 3 दीस जी चलतली विधानसभा हेचेर आमकां आयज अशें म्हणपाचें आहा की तेंच्यांनी कमीत कमी 22 दीस तरी चलोवपाक जाय आनी लोकांचे प्रश्न सोडोवपाक जाय. जर ते 3 दीस जर चलयतात विधानसभा तांकां म्हयन्याक प्रत्येक MLA 1,77,000 पेमेंट मेळटा. जर ते 3 दीस चलयता तर हांव गोंयच्या लोकांक सांगूंक करता आमी एक आवाज उठोवपाक जाय की फक्त 3 दिसांचो तांकां पेमेंट दिवपाचो. कारण 1,77,000 तांकां पडटा म्हयन्याक. एका दिसाचो पगार कमीत कमी 5,900 पडटा. म्हणजे 3 दीस जर काम केलें इंटू तेंच्यांनी काम करपाचें 5,900 इंटू 3 डेज हे तितलोच पगार हेंच्यांनी घेवपाचे आनी बाकीचो हांकां पगार जो 1,77,000 मेळटालो न्हू भितर डिडक्शन करपाचें हांकां पयशे दिवपाचे न्हू. हांव राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सांगूंक सोदता की लोकांचें काम हें करिना, हे टायमपास करता. आज मनोहर पर्रीकर जर येवन फीट जर ना आनी जो येवन बसता आनी तेणी बसून सुद्दां लोकांचे प्रश्न हे 22 दिसां भितर सोडोवपाक जाय म्हणून हांव राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाक डिमांड करता.